ह्या कार्यक्रमात चड महत्व प्राप्त जाता कारण आमचे जे चीफ मिनिस्टर आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत ते पेशान स्वता डॉक्टर जावन आसात आणि ताका लागून तांकां ह्या कार्यक्रमाचें म्हत्व खूब खबर आसा. तांच्या सौजन्यान तशेंच आमचे जे लोकल आमदार मिनिस्टर फॉर PWD दिगंबर सर तशेंच आमचे म्युन्सिपाल्टीचे सगळे पदाधिकारी त्या भायर तांचे आनी बाकीचे जे पदाधिकारी आयिल्ले आसात स्पेशली अभिषेक काकोडकर जावं CMच्या ऑफिसांतल्यान जे आयिल्ले आसात तेंचे पदाधिकारी ह्या सगळ्यांच्या सौजन्यान आज आमी हो कार्यक्रम राबयला स्पेशली बायलां खातीर ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनॅशनल वुमन्स डे. इंटरनॅशनल वुमन्स डे हो 8 मार्चाक सबंद जगभर साजरो जाता आणि त्याचो पार्ट म्हणून सबंद म्हयनो आमी हो गोंयांत साजरो करतात आणि त्याचोच भाग म्हणून आजचो हो कार्यक्रम. सगळ्यांत पयलीं हांव उलोवणी येवकार दिता. असो कार्यक्रमाक वेळ जालो अशा कार्यक्रमाक वेळ जाता आणि तेतूनय करून जर बायलांक जर कार्यक्रमाक येवपाचें आसत जाल्यार तांकां नक्कीच वेळ जाता कारण भायर सरता आसतना तांकां आपलें सगळें सांबाळून भायर सरचें पडटा. घरचें काम तशें तेंचें सगळें जें कितें आसा मेकअप बिकअप तो सगळो करून भायर सरचो पडटा. असो कार्यक्रमाक वेळ जाता. म्हाका खोस आसा की ह्या फावटी त्या कामाक लागून वेळ जालो ना. आमचे जे डिग्निटरीज आशिल्ले तांकां येवपाक मातसो वेळ जाल्ल्या कारणान हो कार्यक्रम मातसो उसरला. नेवरदलेस जरी हांव खूब नंबर हांगा पळयना आजच्या कार्यक्रमाचें स्वरूप अशें आसा की इट वील बी अ स्क्रिनींग कॅम्प. हांगा आज तुमकां चड ट्रिटमेंट मेळची ना. बरेंच आमच्या डॉक्टर स्मिथानी तुमकां सांगलें जर वेळ आशिल्लो आनी संदी जर आशिल्ली आमची सगळीं जीं बायलां बसल्यात दोतोर जीं बसल्यात तांकां एक उमेद आसता की आमी कितें तरी सांगचें पूण वेळे अभावी आमी आज तो करचे ना. आज जातलो तो स्क्रिनींग कॅम्प जातलो आणि ज्या बायलांक खऱ्यांनीच अर्जंट गरज आसा अशा बायलांक मागीर आमी परते आपयतले आनी तेंची ट्रिटमेंट जाता. चड करून आमी तेंचें हेमोग्लोबीन तपासतले रगत कितलें आसा तें पळयतले तेंची शुगर पळयतले तेंचे हायट पळयतले तेंचे वेट पळयतले. आमचे कावन्सिलर्स हांगा आसात तेंचे कडेन चर्चा करतले आनी तांकां जो कितें सल्लो दिवपाचो तो सल्लो दितले. चड करून स्क्रिनींग आनी कावन्सिलींग अशे 2 हेजे एस्पेक्ट्स आसात. ट्रिटमेंट आसत जाल्यार वी वील कॉल यू बॅक हो पयलो गजाल. आनी वाय ओनली फिमेल्स बायलांक चड इम्पॉर्टन्स कित्याक एक म्हणजे हो तेंचोच दीस आनी आमी आतां म्हणटात की एक्झामिन्ड एंड ट्रिटेड बाय डॉक्टर म्हणून पूण शेकडे आनी हजारो वर्सां पयलीं सुद्दां आमच्या शास्त्रान आमकां सांगलां की यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः. म्हणजे कितें जंय बायलांचो सन्मान जाता जंय बायलांक डिग्निटी मेळटा इज्जत मेळटा थंय देव सुद्दां वस्ती करतात. हाजो अर्थ कितें सूख समाधान शांती जी आसा ही सगळी जावं घर आसूं जावं आमची कम्युनिटी आसूं आमचो देश आसूं त्या बायलांचेर आसा. ज्या समाजान बायलो सशक्त आसात सक्षम आसात तो समाज सदां फुडारलेलो आसता. आमच्या भारतांत बऱ्योच गजाली आफ्टर इंडिपेंडन्स आमी अचीव केल्या बट देर आर स्टील अ लॉट ऑफ थिंग्स वीच वी स्टील नीड टू डू. आमी सगळ्यांनी जर एका बायलेचे जर पांय धुवन सुद्दां पिवूंक जाय जाल्यार ती बायल म्हणजे सावित्रीबाई फुले. कोणी आयकलां हें नांव? ज्योतिबा फुलेंची बायल गोविंद समाज सुदारक आणि सावित्रीबाई फुले पहिले पावटी भारतांत बायलांच्या शिक्षणाक फुडाकार घेतलो. जे मागासलेले लोक आसात त्यांच्या खातीर फुडाकार घेतलो. म्हणून कदाचित तुम्ही आज हांगा बसल्यात आणि माझे भाशण आयकतात. ही सगळी दोतोरां हांगा बसल्यात सो आमी तिका खऱ्यांनीच नमन करतात. त्या टायमार इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. नाव इट हॅज बिकम क्वायट इजी. थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे जी बायल शेकड्यांनी रोल एकाच बरोबर परफॉर्म करता खंय तरी ती चली आसता खंय तरी ती भयण आसता खंय तरी ती आवय आसता खंय तरी ती बायल आसता खंय तरी ती प्रेयसी आसता टिचर आसता इंजिनियर आसता. हे सगळे रोल जरी तिणें केले तरी हाऊस वायफ म्हणून तिचो आनी एक रोल आसता. जवळ जवळ 10 वरां दीसभर ती हे सगळे बाकीचे रोल करता आणि उरलेले कमीत कमी 5 ते 6 वरां घरा कडेन हो आपलो घरचो रोल करता. थोडक्यात तिका रेस्ट घेवपाक फक्त 8 वरां मेळटात आणि देवान तिका तयारूच अशी केल्या की सगळ्यात सोशीक सगळ्यात सृजनशील सगळ्यात सक्षम अशी बायल
ताका लागून ते सगळें बेर करूं शकता. एखाद्या दादल्याक तेणें सगळें काम सांगलें एक म्हणजे ताका शक्य ना, दादलो आनी कितेंय करूं शकता. आजच्या मितीक दादल्याक भुरगीं जावंक शकना, सृजनशीलता आणि तितली सोशीकपणा दादल्या कडेन नक्कीच ना. आनी अशें म्हणटात की प्रत्येक बायलेन एक दादलो आसा. एवरी वुमन हॅज अ मॅन इन हर अँड एवरी फिमेल हॅज अ मेल इन हर. सो बायले शिवाय दादलो सदांच इनकम्प्लीट. आणि आज तुजो सन्मान करपा खातीर तुजी कुयदास करपा खातीर हो स्पेशल कार्यक्रम आमी हांगा दवरला. कार्यक्रम जरी कोणाचोय आसलो ती संद तुमी आमकां दिली, तर ही संद तुमी आमकां दिली म्हणून आमी तुमच्या खूब खूब उपकारान आसात. आमकां एक संद मेळ्ळी हो कार्यक्रम हांगा येद्या मोठ्या प्रमाणात साजरो करता. खूप गरजेचें जाला. हे केन्ना स्टार्ट जाता जेन्ना इश्कॉल चालू जाता तेन्ना भुरग्यांचें हेल्थ आमकां बिल्डअप करूंक जाय. वी नो हेल्थी विमेन कॅन बिल्ड अ हेल्थी नेशन. पयलें वी नो विमेन आर द केअर गिवर्स, बट स्वताची कांयच घेना. जें हेल्थ आसा बायलांचें तें इश्कॉलाच्यान स्टार्ट करूंक जाय. आनी इश्कॉलाक दिता सुद्दां फर्स्ट थींग menstrual hygiene, very important menstrual hygiene. What it is? म्हयनो येता, भुरग्याक जेन्ना म्हयनो येता 13-14 वर्सांचे प्रत्येक चेडवाक म्हयनो येता तेन्ना ताका ब्लिडींग जाता. बट ते जेन्ना ते टायमार पावता तेगेले आंगाक रगत आसना. ओके, ते रगत कमी जाल्लें आसता. कितलींशीं चेडवां येता हांगा तेंचे हिमोग्लोबीन जे रगताचे लेवल्स आसता लो आसता, ऑलमोस्ट 90%. बट तांकां खबर ना नॉर्मल कितें ते प्रॉब्लेम जाता. नॉर्मल कितें 3 ते 5 दीस ब्लिडींग जावप इज नॉर्मल. बट परत जर चेडवाक पॅड चेंज करची पडलें, एवरी 2 hours शी गोज टू चेंज द पॅड, कुडकी पडटा रगताची, हें नॉर्मल न्ही. हें तांकां कोणूच सांगना. ती रावता तशीच. मागीर जेन्ना सामकी वीक पडटा कमी पडटा तेन्ना हांगा येता ती दाखोवपाक. बट हें इश्कॉलाक स्टार्ट करूंक जाय. मेन्स्ट्रुअल हायजीन इज समथींग वीच हॅज टू बी टॉट इन द स्कूल. Therefore, that we can go for the camps also. This has to be organized. Camps start केले, cleaning केले, आणि कितलीशी भुरगीं तुका अनेमीक मेळटली. बट ताका ट्रिटमेंट आसा, अशी न्ही ट्रिटमेंट ना. आमी ताका गुळयो दिवंक शकता, तेंची पयलूच रगत बिल्डअप करूंक शकता. आयनाची गुळयो very important. ओके, वी कॅन गिव देम सप्लिमेंटेशन ऑफ आयर्न. टी वॉर्मिंग म्हणजे दंतांची गुळी दिवप. एवरी 6 months a girl has to receive deworming tablet. Second thing, exercise for the girls, very important. Any yoga, any sort of exercise should be implemented in the school because they are in my school at least. Okay. Then healthy checkups. Okay, every year there should be checkups for the girl for menstrual hygiene. Any problems related. Once I had gone for the camp in some school, those girls didn't know what is normal menstruation. Some girls were bleeding for months. They didn't even know that is not normal. No one tells them it is not normal. This is something which has to be taught in the school, I feel. Second thing, nutrition. Very vegetable fruits in the diet. Now, this generation, I don't know, Gen Z generation or whatever we call, they eat pork, they have pork, they have chicken. Or chicken is also not that healthy every day. They say proteins, but definitely not. Now it is mostly steroided. That increase the bulk and also this has to be vegetable, fruits, whatever we can give healthy. The health has to be started of the women during the school time, childhood, teenage, adolescent, at this time. Third thing is this thing, screening for iron deficiency anemia, which has to be done in the school. Exercise, I have already told you, and regular health checkup. जर ते आपल्या स्कुला टायमार फीट आसताले, मुखार मागीर लग्न जाता तेन्ना ते फीट आसताले की प्रेग्नन्सी कॅरी करपाक. जर ते स्वता अशक्त आसा, ते लग्न जावन ते अशक्तपणाकूच प्रेग्नंट जाता. आनी जेन्ना ती येता ती 7 महिन्याचे 6 महिन्याचे कोण बेगीन घेना. बट आतां आमचें स्क्रिनींग इतलें बरें आसा की गांवांत हेल्थ सेंटर आसा, थंय ती पावता, ती आंगणवाडी वर्कर्स आसा, ANMs आसा, ती तांकां घेवन येता. बट वेन दे कम, दे ऑलरेडी अनेमीक, तेंच्या आंगार रगत आसना, कोणाक प्रेशर आसता, डायबिटीस आसता, हे स्क्रिनींग कोण करिना. ओके, जेन्ना ती प्लॅन करता, बायलो जेन्ना प्रेग्नन्सी प्लॅन करता, तो पिरियड खूब इम्पॉर्टंट आसता बिफोर शी गेट्स प्रेग्नंट. तेजें हिमोग्लोबीन वाडोवपाचें, कळ्ळें न्ही. सो दॅट ती प्रेग्नन्सी बरे भशेन मुखार 9 म्हयने, कारण भुरग्याकूय रगत वता.
Okay, half the mother's blood goes for the baby. This no one knows. That is the reason की तू कितले बरें हा प्रेग्नन्सी तू अशक्त उरतले कारण तू अशक्त असताना प्रेग्नेंट जाला. प्रेशर डायबिटीस हे कोण पळयना कळ्ळें बायलांक केन्नाच आपल्याली काळजी ताका सांगलें सुद्दां न्ही हें खा तें खा कोण दितलो काय म्हणटा ती. दिस इज वेर समवेर द मेन हॅज टू कम इन प्ले. आमकां कोण दिता आमकां घराचें काम करूंक जाय सकाळी च्या करूंक जाय हें करूंक जाय पूण ताका आयकूंक म्हाका उरता आरे प्रेग्नन्सी टायमार सुद्दां तुमी काळजी घेवंक शकता काय म्हणून घरांची. I feel somewhere pregnancy is not a normal thing. She has to take care of herself plus her baby. I feel the society, mother-in-laws or आवय खूप बरें काळजी मेळटा त्या बायलांक वचून आवयगे जाल्यार आवयगे वचून. ओके इट इज नॉट समथींग हे. आनी दुसरी म्हणजे आतां तूं प्रेग्नन्सीची जालें हेल्दी जाली प्रेग्नन्सी बरी भशेन मुखार वता दोन भुरगीं तेजे वर ना आतां सुद्दां when migration population is of 5, 6 but this is not good for the women. She is losing her blood every time. Within a year she conceives again. But a pregnancy 2 ते 3 वर्सांची ती आसूंकूच जाय. वुमन्स डे निमित्तान फ्री हेल्थ चेकअप कॅम्प फॉर ऑल द वुमन्स ही घडोवन हाडिल्ली आसा. आयज ह्या निमतान ही कॅम्प साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ही घडोवन हाडटा. ही कॅम्प जी आसा ती 31 मार्च पर्यंत साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ही चालू आसतली. फक्त मडगांव आनी फातोर्डाच्या वाटेकार लोकांक रवाश्यांक न्ही तर ही आख्या साऊथ गोवाच्या लोकां खातीर आसा. ही इनिशिएटीव मुखार व्हरता आसतना आमचे मडगांवचे आमदार आनी PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत सर हांच्यांनी सुद्दां खूब फुडाकार घेतिल्लो आसा. त्याच प्रमाणे फातोर्ड्याचे आदले आमदार आणि भारतीय जनता पार्टीचे राज्याचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक हांच्यांनी सुद्दां ही इनिशिएटीव घेतलेली आसा. आयच्या ह्या प्रोग्रामाक हांगा उपस्थित MS डॉक्टर राजेंद्र बोरकर आसा. त्याच प्रमाणे डॉक्टर स्मिता नाईक, डॉक्टर कल्पना, डॉक्टर दीपक दोंड, डॉक्टर सुप्रिया प्रभुदेसाय, डॉक्टर स्नेहा पोकळे, त्याचप्रमाणे आमचे मडगांव म्युन्सिपालिटीची काउन्सिलर आणि वायस चेअरमॅन म्युन्सिपालिटीचे श्रीमती बबिता नाईक, त्याचप्रमाणे श्वेता लोटलीकर, मिलाग्रीन गोम्स, महिला मोर्चाचे आमचे सगळे कार्यकर्ते आणि मडगांवचे सगळे आणि फातोर्डाचे सगळे रहिवासी तुमचे सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता. ही इनिशिएटीव जी आसा ती फक्त महिलां खातीरूच न्ही. ही इनिशिएटीव जी आसा हे खरें म्हणल्यार संवसारा खातीर आसा. बायल जर सशक्त आसा, बायल जर घटमूट आसा जाल्यार प्रत्येक संवसार जो आसा हो घट उरतलो. बायल जर फाटीर जर पडली जाल्यार सगळ्या दादल्यांनी याद दवरपाक जाय, सगळ्या भुरग्यांनी याद दवरपाक जाय की बायल जर फाटीर जर पडली जाल्यार काबार संवसार. ताकाच लागून आमचे माननीय मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे हे दोतोर आसल्या कारणान तांकांय ती जाणीव खबर आसा पेशंटाची कितें जाता ती. एक घरांतलो मनीस दुयेंसान उरप म्हणजे आख्खे पूर्ण परिवार जे आसा हे दुयेंसान पडटा. ती मागीर फक्त दुयेंसान फिजिकली न्ही मेंटली. ताकाच लागून ही इनिशिएटीव गोंय सरकारान ही आमकां तुमकां सगळ्यां खातीर ही इनिशिएटीव जी आसा ही रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी एका सगळ्यांक कुशीन दवरून आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान ही इनिशिएटीव मुखार व्हरपाक लागून ही घेतिल्ली कडेन आसा. ह्या इनिशिएटिवाक लागून आमचे म्हाका दिसता दिसाक एक 100-150 तरी बायलांक हो लाभ जातलो. एकदा कितें जाता नॉर्मल एक फक्त ब्लड टेस्ट करपाक चॅकअप करपाक लागून सुद्दां आमी पळयल्या आमचे आवयो, आमच्यो भयण्यो, आमच्यो बायलां, आमची भुरगीं सुद्दां कोणाकूय जर सांगलें एक चॅकअप कॅम्प दवरला एक सादी सुई टोचपाक लागून सुद्दां भितात कितें दुयेंस कितें सापडत म्हणून. पण भिवपाक कित्याक जाय? कितें जर दुयेंस जर आसा जाल्यार आमचे कडेन आयज गोंयांत आनी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान इतले फामाद आनी बरे एक्सपिरियन्स दोतोर आसात. आयज जर पळयलें जाल्यार आमी ओदोर 9:30 आयले, 9:30च्यान सगळे OPDीत भरिल्ले आसा, सगळे रेजिस्ट्रेशन कावंटर भरिल्ले आसा. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा ते आयज म्हाका दिसता इतले बरे तरेन फंक्शन करता
हे जे लोक पोपो घालतात की साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कसलीच फॅसिलिटी ना हांव मानपाकूच शकना. जर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जर ही जर फॅसिलिटी जर नाशिल्ली जाल्यार आयज ही गर्दी जायनाशिल्ली. आयज जो प्रतिसाद जो आमकां वुमन्स डेच्या निमित्तान जो आयज साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जो आमकां मेळ्ळे कडेन आसा तो जर पळोवपाक जर गेलो जाल्यार खूब अभिमानाची गोष्ट. आणि आमच्या सरकाराचेर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आमचे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर आमचे विश्वजीत राणेचेर हांची आमकां तोखणाय करपाची दिसता की बऱ्यांतले बरे दोतोर बऱ्यांतली बरी हांगा इक्विपमेंट आनी इतलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो आमकां साऊथ गोवाच्या लोकांक आयज आमकां दिल्लो कडेन आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.